ये दिल मांगे मोर. देव दुसरी समाज हे गरजेचे नाही. मुजो संतोष तो गरजेचो. म्हाका खुशी दितागी तर बरें. जर म्हाका खुशी दिना तर ते बरें नाही. संसार दिवची ददोस काय क्षणिक थोड्याच वेळां खातीर थोड्याच दिसां खातीर त्या देखून परमनंट ससनाच्या ससनाक संसार ददोस काय आमकां दिना. कोणे पुरा टीव्ही 1990s पळयल्या. हे एक सेंटेन्स हर एका पुटी येतालें. पेप्सी एडवर्टायजाच्या उपरांत एडवर्टायजा वेळार पेप्सी पियेल्या उपरांत बरो एक दंकर काडून पेप्सीची बोत दर सांगताले ये दिल मांगे मोर. कारगिल लढाई 1909 वर्सां जाली आनी थंय एक आसलो कॅप्टन विक्रम बात्रा आनी हाजें स्टेटमेंट आसलें. ताजें 1.1 पर्वत 1540 पर्वताचें नांव तें पॉयंट नंबर. ते विन्न जाल्या उपरांत ताणें ताज्या सिनियरान सांगलें ये दिल मांगे मोर. म्हाका आनीक जाय आनीक लढाई करूंक जाय विन्न जावंक जाय. चढावत आमच्या जिवितांत आमी पळोवंक गेल्यार ये दिल मांगे मोर. आनीक जाय कितलें आसल्यार पावना. आनीक जाय. आनी तशें आसच्या मनशांक तशें आसच्या चिंतपाच्या मनशांक आयचें पयल्या वासा बरयलां. जर तर आयचे पयल्या वाचप आमकां अर्थ करीचे जाल्यार केवळ आयचे पयले वाचपाची उतरां आमी वाचल्यार आमकां अर्थ करूंक तितली सलीस ना. ताज्या फाटल्यान इल्लेशें चड आमी वाची जाय. जुवान बरयल्लें पत्र अध्याय 1 आनी 2 आमी वाचल्यार मात्र आयच्या वाचपाचो अर्थ आमकां जाता. संक्षिप्त रितीन कितें अध्याय 1 आनी अध्याय 2 उलयता हें तुमकां सांगता. तो तुमकां आयचे पयलें वाचप अर्थ जावंक सलीस जातलें. अध्याय 1 आनी अध्याय 2 जुवान बरयल्लें पत्र जुवान बरयल्लें पयलें पत्र हातूंत 3 गरजेचे विशय आसात. पयले सुवातेर जुवान सांगता पत्र बरोवन पाताक तुमी सांडूंक जाय. अध्याय 1 वळ 5 तावन अध्याय 2 वळ 2. chapter 1 verses 5 to chapter 2 verses 2. हांगा उलयता पाताक तुमी सांडूंक जाय. दुसरे मुख्य विशय तो उलयता देवाचे उपादेश तुम्ही पाळूंक जाय. अध्याय 2 वळ 3 तावन वळ 11. देवाचे उपादेश कित्याक तुम्ही पाळीचे ह्या विशयांत सांजू हांव सांगता. ताजे उपरांत तिसरो मेन विशय मुख्य विशय जावन आसा लौकीक वा संसाराक तुम्ही लब्ध नासतना जियेजे. अध्याय 2 वळ 13 तावन वळ 17. आयचे पयलें वाचप अध्याय 2 वळ 13 तावन वळ 17. त्या देखून सांजू आमकां सांगचें जावन आसा ह्या संवसारांत तावन पयस रावा जाय. लौकीकपण वा संवसाराक लब्ध नासतना आमी जियेजे. तर पयल्या सुवातेर कोणा खातीर सांजू हांव आयचें पयलें पत्र सांगता. पयलें पत्र जर तर पयलें वाचप तुमी आयकल्यार तर सांजू हांव अशें सांगता. पयल्यान सांगता बापोयानो. ताजे उपरांत सांगता तरणाट्यानो. उपरांत सांगता भुरग्यानो. आवयानो आनी स्त्रियानो सांगना. त्या देखून तुमकां कितें करिये तुमी चिंचेंगी. तुमकां कांय सांगना केवळ तुमच्या दादल्यांक मात सांगला ना सकाळांकी. त्या देखून तुमकां एक्सेप्शन ना. सर्व लोकांक जो हांव सांगता खंयच्या रितीर आमी जिवंक जाय. कित्याक संवसारांत आमी मेकळे जाय अटॅचमेंट आसो नजो. तर संवसार सगळो पाडगी. संवसाराक आमी लब्ध नजो तर संवसारांत आमी पयस रावो जाय तर सगळो संवसार पाड जाला गी. मातेवाच्या वांजेलाची थोडी उतरां तुमकां सांगता तो वळ तुमी चिंता. मातेवाचो वांजेल अध्याय 5 वळ 13. जेजू क्रिस्त सांगता तुमी संवसाराचे मीठ जाय. वळ 14 मातेवाचो वांजेल अध्याय 5 वळ 14. जेजू परत सांगता तुमी संवसाराचो उजवाड जाय. परत उपरांत तो सांगता तुमी खमीरा बरी जाय. देवाचे राज एका खमीरा बरी. ते इल्लेशें गेल्यार बस्तू वड जाता.
त्या देखून तुम्ही अशें जाय जंय जेजू क्रिस्त खंय संवसार पाड म्हूण सांगना. बदलाक जेजू क्रिस्त सांगता तुम्ही संवसाराचे उजवाड जाय जंय आनी तुम्ही संवसाराचे मीठ जाय जंय. तर संवसार पाडगी संवसार पाड न्ही. तर जो हांव कित्याक ह्या रितीर उलयता. संवसारांतून मेकळें रावो जाय. संवसारांतून संवसार लौकीक चड संतोशाक आमी वचून जो पयस रावो जाय. कित्याक उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 1 वळ 20 आनी 8 देवान दिल्लो पयलें बेसांव. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 1 वळ 20 आनी 8 अशें सांगता. देव अशें बेसांव दिता वाडा चडा आनी संवसार बरा. दर्यांच्या मासल्यांचेर आकाशांच्या सुकणांचेर आनी ह्या संवसारांत सोलण्याच्या मोणजाचेर तुमचो अधिकार चलया. देवूच संवसाराक संवसारांत आसली वस्तू सर रूख झाडां सगळे मनशाक दिता आनी अधिकार चलोवंक आमकां हक्क दिता. देवाच्या रचनेच्या कामांत आमी पात्र घेवंक आमकां तो आपोवणे दिता. तर संवसार पाडगी संवसार पाड न्ही. संवसार पाड न्ही. एक सांगणी आसा कोंकणींत हांव बरो जाल्यार संवसार बरो. संवसार पाड न्ही. हांवें बरो जावंक जाय. तर कित्या खातीर आयच्या पयल्या वचपांत जो हांव आमकां शिकयता संवसाराच्या संतोशांतल्यान पयस रावूंक जाय. संवसारांतल्यान तुमी आमी पयस रावूंक जाय. कित्याक संवसाराक लबदोन आमी रावूंक नजो. संवसाराक संवसारच प्रमुख म्हणून आमी जियोंक नजो. कोंकणींत थोडे फुडें आमी उलयतना आमी सांगता थोड्यांनी बुके खातीर जेवचें थोड्यांनी जेवचे खातीर जियोवचें. संवसाराक चड लाबदोन जियोवचें म्हळ्यार ह्या रितीर. संवसार म्हळ्यार कितें. संवसार म्हळ्यार एक नशा एक रितीचो किक्क एक रितीचो संतोष. इल्लेशें मेळ्ळ्यार पावना. आनी कितें जाय आनी कितें जाय. हे दिल मांगे मोर मोर 2000 वर्सांत एक आदनानसानीचें एक पद आयिल्लें. सबारांक तुमकां उडास आसा जावंक पुरो. ताजी थोडी उतरां आज हांवें बरोवन हाडल्यांत तुमकां परत उडास करूंक. मुझको भी तो लिफ्ट करा दे थोडी सी तो लिफ्ट करा दे. आयकलां जावंक पुरो तुमी. ह्या पदाची थोडी उतरां सांगता. संवसाराक अटॅचमेंट संवसाराक लबदोन रावचें कितें म्हणून ह्या पदांतल्यान हांव तुमकां शिकयतां. उतरां अशीं आसा. डॉलर दे दे या पाउंड दे दे. कैश दे दे या चेक बना दे. दिराम दे दे और दिनार दे दे. बंगला मोटर कार दिला दे. एक नहीं तो 4 दिला दे. एक नहीं 4 जाए. मुझे एरोप्लेन दिला दे. मुझके थोड़ा लिफ्ट करा दे. मनुष्याचे संसाराची आशा म्हणल्यार ह्या रितीर. एक घर नाही कार बंगलो पुरा जाय. एक नाही 4 दी. थंय पावना. एरोप्लेन दी. इंडियाचे पैसे नाही. इंडियाच्या पैशांत मातसो व्हॅल्यू मस्त उणें. डॉलरांत दी पाउंडांत दी चड आसात. दिराम दी दिनार दी चड आसात. मनशाची आशा ह्या रितीर. संवसाराक आमी लबदोन जिवचें म्हळ्यार ह्या रितीर. एक पावना. आनी कितें जाय आनी कितें जाय आनी कितें जाय आनी कितें जाय. संवसार पाड न्ही. संवसार पाड न्ही. आमी घालची ती आशा संवसाराचे वयर पाड. आमी तितले अटॅचमेंट रावता तें पाड. त्या देखून आयच्या पयल्या वचपांत जो हांव सांगता संवसाराच्या लबदोणेंतावन तुमी पयस जाय. तर कित्या खातीर संवसाराचे लबदोणी पाड. आयच्या पयल्या वचपांत 3 कारणां सांजू हांव दिता. पयलें कारण आमची लॉयल्टी चेंज जाता. आमी कोणाक सर्वस्व म्हणून आमी पातयेता. कोणा खातीर आमी जियेता हें बदलता. देवा खातीर हांव जियेता की संवसाराच्या सुखा खातीर हांव जियेता. आयचे अध्याय 2 वळ 15 आमी वाचता. आमचे केंद्र जाय जय देव. आमी जियोवचे कारण जाय जय देव. पूण देवाच्या बदलाक संवसाराचें सुख गरजेचें जाता. त्या देखून संवसारांत हांव पयस रावंक जाय. दुसरें वळ 16 आमी पळयता. अध्याय 2 वळ 16 अशें सांगता. सेल्फ सेंटर्डनेस. कित्याक हांव म्हजें हेंच सर्वस्व. देव दुसरी समाज हें गरजेचें न्ही. म्हजो संतोष गरजेचो. म्हाका खुशी दिता गी तर बरें. जर तर म्हाका खुशी दिना तर तें बरें न्ही. त्या देखून सांजू हांव सांगता
पयस येया. संवसाराच्या सुखांत संवसाराक लबदोन रावं नाकात. संवसारान आमी जिवंक जाय, पूण तें गरजेचें न्ही. तिसरें कारण तो सांगता अध्याय 2 वळ 17 अशें सांगता, हसली पुरा आशा, हसली पुरो संवसार दिवची ती ददोसकाय क्षणीक, थोड्याच वेळाची. ताजे उपरांत पावना, ताजे उपरांत आनी कितें जाय. जर तर कोणाक ऍपल प्रोडक्ट काणूचे पिशे आसा तर थोड्यांक आसा, थोड्यांक बरें पाट म्हणून सांगना. फर्स्ट आयपॅड आयिल्लें नॉर्मल व्हडलें तें पावना. ताजे उपरांत आयपॅड एर, आतां आयपॅड एर जावन आयपॅड प्रो जावन धाकटें आयपॅड मिनी. हर एक कपडी बदलून तसो आमच्या हातांत आसली फोनां. एक फोन 1 वर्स यूज केलें, 2 वर्सां यूज केलें, 3 वर्सां यूज केलें. ताजे उपरांत ना आनीक बरें जाय, आनीक नवें जाय. संवसार ददोसकाय दिता, दिना म्हणून न्ही. संवसार दिवची ददोसकाय क्षणीक, थोड्याच वेळां खातीर, थोड्याच दिसां खातीर. त्या देखून परमनंट ससनाच्या ससनाक संवसार ददोसकाय आमकां दिना. त्या देखून हाच्या पयल्या वचपांत सांजू हांव क्रिस्तांवांक शिकयता, तुमी देवाक लाबदोन रावा जाय, संवसाराक मात्र न्ही. संवसार तितलो संतोश दिना. कित्या खातीर आमी देवाक लाबदोन रावा जाय, कित्या खातीर आमी देवा थंय एक जाय जाय. परत 3 कारणां हाच्या पयल्या वचपांत आमी पळयता. अध्याय 2 वळ 12 ह्या रितीर आसा, तुमी सर्व क्रिस्तांव तुमची पातकां बोगसाल्यांत. आतां तुमी नवी परजा, नवी रचना, तुमची पातकां बोगसाल्यांत. त्या देखून तुमी नवी जिणी जियेत जाय, बरें करून जियेत जाय. दिल मागे मोर तें जाय हें जाय तशें न्ही. तुमचे जिविताचें केंद्र संवसारांत हांव देव जावंक जाय. त्या देखून तुमी केल्ली पातकां बोगसाल्यांत. आतां देवाक तुमी स्विकार करा. दुसरें कारण, आतां तुमी देवाक जाणा जाल्यात. अध्याय 2 वळ 13 देवाक तुमी जाणा जाल्यात. देवाक आमी जाणा जाता गी, देवाच्या विशयान आमकां कळीत आसा गी. आमी सुमार वर्सां दुतोन शिकता न्ही, आमच्या भुरग्यांक आमी दुतोनीक धाडटा न्ही. कालें तें देवाच्या विशयान जाणा जावचें, पवित्र पुस्तका विशयान जाणा जावचें, आमच्या समर्थ विशयान जाणा जावचें, कशें आमी जिये म्हळ्यार जाणा जावचें. आनी अशें देवाक आमी जाणा जाल्या. सांजू हांव हें पत्र बरयतना ताणें शुभ वार्ताप्रसार केल्या जाग्याक तो येता. ताणें बांदली ती इगर्ज मातेक, ताणेंच शिकोवन दिली त्या इगर्ज मातेक. आतां तो पयस आसा, त्या देखून तांकां तो कागद बरोवन सांगता. आयचे पयल्या वर्सा कागद बरोवन सांगता, तुमी देवा विशयान जाणा जाल्यात. हांवें तुमकां शिकयलां. जर नॉलेज तुमकां आसा, त्या देखून बरें तुमी विंचून काडूंक जाय, देवाक तुमी विंचून काडूंक जाय. केवल संवसाराचे संतोष मात्र न्ही, ससनाचो संतोष दिवचो देव. त्या देखून संवसाराक लाबदोन रावा नाकात, देवाक लाबदोन रावा. आनी तिसरें कारण सांजू हांव सांगता, तुमी सैतानाचेर तुमी जैत वेल्या. पवित्र स्थान दिताना उडास करा. वा येवचे नेक्स्ट बडी तुमच्या जिवितांत पवित्र स्थान दिताना पळया, थंय थोडी सवालां आमी विचारता. याजाक वा दियाकोन कोण तो पवित्र स्थान दिता, थोडी सवालां विचारतात. 3 सवालां सुरवेर देवसराच्या विशयान आसात. उडास आसा की तुमच्या भुरग्यांक तुमी पवित्र स्थान दिवंक ही गरजेक हाडलें जावंक पुरो सुमार वर्सां पयलें, थोड्यांनी रिसेंटली. उडास करा, नाल्यार येवचे पुटी आनीक पुटी आयकतना परत आयका. आनी असली परत ती रीत आमी इस्टराच्या राती आमी करता. सैतानाक आतां तुमी जैत वेला. जो हांव सांगता, तुमी सैतानाचे वयर तुमी जैत वेला. तुमी आतां नवी रचना, देवाची रचना. सैतानाक तुमी पाड केला, आतां तुमी देवा कुशीन तुमी चलतात. त्या देखून बरें जिवीत जियेया, बरी विंचवणी करा, देवा थंय एक जाया. तर मोगाच्या बाबांनी भयणी, पयलें पत्र जुवावन ताज्या लोकांक विचारचें. आतां हांव तुमच्या लागीं विचारता, कशीं आसा तुमी? बरीं आसा जावन पाती येता त्या विशयान हांव विचारलें न्ही. बरीं आसात की तुमकां पिडा शिडा आसा की विचारलें न्ही. आमचें क्रिस्तांवपण कशें आसा, आमी खंयच्या रितीर आमी जियेता. सैतानाक आमी पाड केला की
देव आमच्या जिविताक केंद्र जाला की वा आनीक आमी संसाराच्या आशेक आमी लब्धो नसाव, संसाराच्या संतोषाक आमी लब्धो नसाव. देवा तावन पयस आमी गेले आमगी हे तुम्ही आज विचारूंक जाय. आता हांव परत तुमकां विचारता, तुमी कशी आसात? चिंता तुमच्या मतींत. आमी वाट चुकले क्रिस्तांव जाल्या आमगी वाट चुकना जाल्यार बरें. हर एकलो मनीस सडाव वतो. आज डिसेंबराची 30 तारीख, फाल्यां डिसेंबराची 31 सडाव वतो. ह्या 2-3 दिसांनी एक सवाल विचारतात. एक सवाल सडाव विचारतात, तुझे न्यू इयराचे रेझोल्यूशन खालें? तुझे न्यू इयराचे रेझोल्यूशन खालें म्हळ्यार इंग्लीश समजनातल्यान ह्या नव्या वर्साक तुवें कसलो तुवें उद्देश घेतलाय, कितें करूंक जाय? सबार पुटी आमी आयकोनचे, सबार पुटी आयकोनचे. म्हाका डायटिंग करीचे, म्हजे वेट लॉस उणें करीचे, म्हाका गरज आसा. तुमकां गरज आसा की म्हाका कळीत ना. आनी थोड्यांक ना सांजेचे इल्लेशें हांवें सलाचे इल्ले एक्सरसायज करीचे. थोड्या काजार जाले तांचे कुटुंबा सांगाता इल्लो चड वेळ हांवें करसीजे. म्हज्या बायल्या भुरग्यांक चड मोग करीचे. अशें जायती सडावत हेल्थ रिलेटेड रेझोल्यूशन फाल्यां तुमी करूंक पुरो. डिसेंबराच्या जानेवारीच्या 1 तारखे दुसऱ्यांक सांगूंक पुरो. जानेवारीची 3 तारीख येताना कितें रेझोल्यूशन केलां तें पुरो विसरून गेलें. आज आमी एक रेझोल्यूशन घेवंक जाय. वर्सा केवल 1 दीस बाकी उरला, वो आखेर जाताना जानेवारीचो 1-2 दिसांनी आमी प्रारंभ करता. कसलें जाय जे म्हजें रेझोल्यूशन, म्हजो उद्देश कितें येवच्या वर्साक? हे दिल मांगे मोर आनी कितें जाय, आनी कितें जाय अशें हांव मागतलो गी. वा अद्दाणसानीच्या पदावरी बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं तो 4 दिला दे, मुझे एरोप्लेन दिला दे. शिप मात्र घालून हाडलें ताणें. आमचो रेझोल्यूशन कितें?